म्हादेची केस सुप्रीम कोर्टात आसा मात सुनावणेक येयना. 2 फावट लिस्टांत आयली मात सुनावणेक आयली ना. म्हादे प्रवाहाची तिसरी बसका गोंयांत जाल्ली. 24-25 ऑक्टोबर 2024 जाल्ली बसका कशी बशी गुंडाळून अधिकारी आपल्या बायले भुरग्यांक वांगडा दर्या देगेर मजा करतना दिश्टी पडले. आता म्हादे प्रवाहाची चौथी बसका 4 मार्चाक मुंबय जावपाची. कळसा नाल्याच्या जॉईंट इन्स्पेक्शन करपा विशयी गोंय सरकाराच्या विनवणेचो विशय बसकेच्या अजेंडात आसा म्हूण म्हायती मेळटा. मजगती फाटल्या बसकेंत गोंयच्या जॉईंट इन्स्पेक्शनाचे मागणेचेर जलशक्ती मंत्रालया कडच्यान कायदेशीर सल्लो घेतले म्हूण बसकेंत थारायिल्लें. मात आतां नेमकी कितें चर्चा जातली तें पळोवचें पडटलें. मजगती 4 मार्चाक जावपी बसकेंत तिनूय राज्यांतल्या पिवपा उदका प्रकल्प आनी शिंपणावळ प्रकल्पा विशयी चर्चा जातली. महाराष्ट्रांतल्या विर्डी येवपी शिंपणावळ प्रकल्पाच्या डीपीआराचेरूय खंय चर्चा जावये पॉयंट अजेंडात आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.